देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 24:14 4 22-36. आनी रोखडेच आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजू शिसांक होड्यार चोडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडे वचूंक लायले. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांजा तोस पर्यंत तो थंय एकलोच आसलो. होडें भायर दोर्यांत पावून ल्हारांनी बोडवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. फात्या पारार जेजू दोर्याचेर चलून ताचे सोशीं आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण सोजमून ते भियेले आनी भिरांतेन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, दीप दवरात, हांव तो, भिवू नाका. पेद्रून परतीपळ करून म्हणलें, सायबा, तूं जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सोडची हांव येसो कर. जेजून म्हणलें. तेन्ना पेद्रून होड्या वेलो देंवून जेजू सोशीं वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो, पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका दवरलो आनी म्हणलें, हलक्या बावडताच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलो तुवें? आनी ते होड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोलपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेले तोडी पावतोच ते गेनेसारत गांवांत गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतोच चारूय कडेन सांगून धाडलें. तेन्ना सोमेस वायटकारांक ताचे सोडशीं हाडलीं. ताच्या वस्त्राचे देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागतालीं आनी हात लायलो तितलीं सारकीं बरीं जालीं. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. मनीस एक जुवो न्हय. दर एका मनशाक दुसऱ्या मनशाची गरज पडटा. देखून समुदायान जियेतना एकचार आसूंक चड गरजेचो. जेजू बरो गवळी हीच शिकोवण आमकां दिता. बरो गवळी जावन दुसऱ्याचो हुस्को धरून जेजू 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन हजारांनी लोकांची भूक मारता. आमी आमचे लागीं थोडे लेगून आसल्यार तांतलेंच इल्लें काडून दुसऱ्यांक भुकेलेल्यांक दिवंक फाटीं सरचें न्हय. असल्या उदार मनशाचेर देवाचो आशिर्वाद पडटा आनी असलो मनीस दुसऱ्या मनशां सवें देवाक अणभवूंक पावता. आमेन.